प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण झाली आणि 12 वर्षात ह्या देशात किती किती घडले, या देशाचे स्थान जगात खंय पावले, त्या निमित्तान घडून आलेली कार्यावळ. या कार्यावळीत म्हजे बरोबर आसा नावेलीचो आमदार डॉ. उल्हास पुणेकर, आमचो एडिशनल कलेक्टर डॉ. रमेश गांवकर, आमचो डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स डॉ. सक्सेना विजय सक्सेना, आमचो डेप्युटी डायरेक्टर कैलाश गोखले, डेप्युटी कलेक्टर लक्ष्मीकांत, डेप्युटी कलेक्टर बर्वे, अमलेदार गौरव, आमचो एक्स चेअरपर्सन कामू शिरोडकर, हांगा हजर आशिल्ले आमचे एक्स काउन्सिलर्स, आमचे हांगा हजर आशिल्ले सगळे सन्मान मूर्ती आणि म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. भारताच्या इतिहासात पहिले खेपेक अशें घडटा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या देशात एक अशा वेगळ्या लेवलाचेर व्हरून दवरला. काल आमी टीव्हीचेर पळयलें, तो ज्या देशात गेलो सियाचेर, त्या देशात ताका सर्वोच्च मान त्या देशाच्या राष्ट्रपतीन दिलो. ज्या ज्या देशात तो गेला त्या त्या देशात ताका त्या देशाचो सर्वोच्च मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलो होता. हाच्या फाटल्यान कितें तरी आसतलें. ज्या ज्या देशात तो होता त्या देशात भारताचे जे लोक त्या देशात आसा ते एअरपोर्टाचेर ल्हान भुरग्यां धरून बायलो धरून सगळे जाण ताचे स्वागत करपाक मोठ्या प्रमाणाचेर जमतात. हे घडोवन हाडिल्ले लोक न्ही, हे घडोवन हाडिल्ले लोक न्ही, फॉरेनाक घडोवन हाडपाक मेळना. हाच्या वेळार ताजी जगातली पॉप्युलरिटी आमकां पळोवपाक मेळटा. आज गोंय राज्यांत 2 दिसां पयलीं आमी आयकॉनीक बिल्डींग, कॅप्टन ऑफ फोर्ट्साची आयकॉनीक बिल्डींग मांडवीच्या काठाचेर आमी इनॉग्रेट केली. सर्वानंद सोनोवाल हो आमचो मिनिस्टर फॉर शिपिंग, युनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग, आणि आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हातांतल्यान आमी तेजें उद्घाटन केलें. आणि ती बिल्डींग पळयतकीर सगळ्यांनी एकमतान सांगलें की दिस इज वन ऑफ द आयकॉनीक बिल्डींग इन द स्टेट ऑफ गोवा. हांव तुमच्या सगळ्या कडेन मागता, केन्नाय गेले जाल्यार मुद्दाम ह्या बिल्डिंगेक व्हिजीट करा. वयर वचात, 2nd फ्लोराचेर, 3rd फ्लोराचेर, आणि त्या बिल्डिंगेंतल्यान व्ह्यू पळया कितें दिसता तें. सेल्फी काडा. आमी सांगून सध्या थोडे वेळ ओपन दवर म्हणून, कोणाक वता जाल्यार हाडपाचें ना. कोणें हाडले जाल्यार म्हाका फोन मारा. आणि म्हणूनच हांवें त्या दिसा म्हणटा आसतना म्हणलें की प्रेझन्स ऑफ सर्वानंद सोनोवाल इन दीस फंक्शन स्ट्रेंथन्स द टायज ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो जो सपोर्ट गोंयच्या सरकाराक मेळटा, डॉ. प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल आशिल्ल्या, ताका लागून गोंयांत आमी तरेतरेचे विकास घडोवन हाडपाक शकले. परवरीचो फ्लायओव्हर एकदा कंप्लीट जालो की देर विल बी टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन. आमचो प्रयत्न आसा की 4थीच्या पयल्या दिसा, जरी ताचे टायम शेड्यूल मागीर आसा नोव्हेंबर डिसेंबराक, हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां ब्रिजाचेर वचून इन्स्पेक्शन करून ताका सांगलें की आमकां 4थीच्या पयले दीस आमकां हँडओव्हर कर, पयले दीस आमी चालू करता. कोणाक गणपतीच्या मुर्ती घेवन वचपाचें आसा ताका पुलावेल्यान वचपी. दाबोळेचो ओव्हरब्रीज हो सुद्दां मोठ्या नेटान काम चालू आसा, ताकाय आमी डेडलायन दिल्ली आसा, जाता तितले बेगीन कंप्लीट करता. अशें थोडी कामां मोठ्या प्रमाणाचेर आमी करपाक शकले. आणि म्हणूनच हें शक्य जालें. हे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकल आणि गोंयचे सरकार डॉ. प्रमोद सावंतच्या नेतृत्वा सकल जे हातात हात घालून काम करपाचो प्रयत्न करता, ताजो हो फायदो ह्या गोंय राज्याक मेळटा. आज आमी हांगा नामनेच्या लोकांचो, जाणी आपापल्या क्षेत्रांत काम केलां, तांचो हांगा सन्मान दवरला. चडशे जाण हे सगळे आपल्या क्षेत्रांत काम केल्ले मनीस आसात. अजीत हेगडो हो हांव कावन्सिलर आसतना मडगांवचो नगराध्यक्ष आशिल्लो, प्रोफेशन आर्किटेक्ट, पूण तरी आसतना मडगांवचो नगराध्यक्ष म्हणून ताणें काम करपाचें, एक्टिंग करप नाटकांत आनी कितें एक्टिव्हिटी काम करप, हें ताचें काम पळय आसा. ही डिजर्व्स दीस फेलिसिटेशन. आमचो बाब बोरकार हो बाजारांतल्यान, म्हणजे बाजारकार म्हणटा आमी ताका, बाजारांतल्यान आपलो धंदो स्टार्ट करून आज ताणें स्वताचें स्थान निर्माण केलें. ताचे भुरगे मोठ्या प्रमाणाचेर बरें काम करतात. दोतोर जयेश कुचरकर आनी हांव एका बागार बसपी भाडीकारागेर. तो दोतोर जालो. अनफॉर्च्युनेटली हांव इंजिनियर जावपाचो, हांव इंजिनियरिंगा साकून पडतो आयलो आनी पॉलिटिक्स आयलो. पूण
जयेश कुलतरकरांचें काम हांव भुरगेपणांतल्यान पळयत आयलो. आमचो दत्तकुमार नार्वेकार टिचर आख्खो आयु ताणें म्हणजे आपले सगळे विधान ताणें भुरग्यांक शिकोवपाक घाली. भुरग्यांक बरे संस्कार दिवपाचो प्रयत्न करप असो तसो आसा. म्हणजे ताका ताजी अपेक्षा नाशिल्ली आपलो आनी कोणी सत्कार करतलो. त्याच भशेन आमची प्रमिलाबाई तालक तिणें तशें आपले सगळे मीत हे शिक्षण दिवपा खातीर घालें भुरग्यांक. आनी शिक्षा दाना सारकें पवित्र दान नासता अशें आमी सगळे म्हणटात. सुविधा ही कारापुरकार हिणें आपल्या स्वताच्या हिंमतीचेर म्हणजे महिला कशी वयर सरपाक शकता, गरीब आसत कितें आसत, तिणें आपलें कॅटरिंग स्वताचें कॅटरिंग स्टार्ट केलें. तिच्या हातांतल्यान तयार जाल्ली शागोती, तिच्या हातांतल्यान तयार जाल्ले वडा पाव हे आजूय लोक खातात, डिमांड आसता. आमचो सुरेंद्र बाब गायकार ज्युवेलरीचें एक वेगळें स्थान. शेट म्हटलें की एका तेंपार शेट भांगरपेट म्हणटाले आमच्या भुरगेपणांत गांवांत. आज शेटींनी आपलें जर एक रेप्युटेशन ह्या राज्यांत हाडलें आनी ताजो चलो आतां ते हाजो अध्यक्ष आसा. काही दिसा पयलीं हांवें तांचे जेम्स आनी ज्युवेलरी बोर्डाचें इनॉग्रेशन केलें, एक्झिबिशन. आतां ते लक्षांत आयलें की गोंयचे जितले पळय ज्युवेलर्स आसा, शेट आसा, तांणी ऑल इंडिया लेवलाचेर सुद्दां आपली एक स्वताची छाप सोडिल्ली आसा. ताजो आज आमी हांगा भोवमान केला. प्रसन्ना उलटगी आनी हांव सांगपाक जायना, हांव पयलीं भितालो तो आमचे एक्सेप्ट करतलो काय नाका म्हणून. तो स्ट्रॉंग युनियन लिडर आमचे भुरगेपणांतले. पयलींचे युनियन लिडर आशिल्ले दे वर ऑफ डिफरंट ब्रीड. पयलींच्या लिडरांक हांव सगळ्यांक वळखता आनी त्या वेळाचेर हांवें पळयलां की तो ज्या पद्दतीन तें काम करतालो आज पर्यंत तो एक्टीव आसा तसोच आसा. कदाचित तो आयडियोलॉजिकली आमचे कडेन पडना आसत ताजें, पूण ताजो कमिटमेंट टू द युनियन नोबडी कॅन डिनाय, नोबडी कॅन पॉयंट फिंगर. म्हणून हांव मुद्दाम प्रसन्ना उलटगी रिक्वेस्ट केलें की ताजो सत्कार आमी करतात तो ताणें एक्सेप्ट करता. हांव सगळ्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.